प्रणाम। आद्य मंगलाचरण करू स्टार्ट करू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपादान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानिदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादान् सहगण ललिता श्री विशाखानिदांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्केते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। नाम ತುಂಗೆಲ ಸಕ್ತಾಲಿಗಿಲ್ ಪಯಾಂಗ್ ಕಡೆ ಕೋಣ ವಿನೀತ ಜಾನು ತುಂಗೆಲ ಆಶೀರ್ವಾದು ಅನುಗ್ರಹ ಸಗ ಜಾಮ್ ಕಾನು ತನ್ ಮಕ ಕಾಯಿ ಸಂಗು ಜತನ್ ಮಕ ದಿಸ್ತಾನ ತುಂಗೆಲ ಅನುಗ್ರಹ ಜಾಮ್ का गुरुलो कृष्णालो सग अनुग्रह मगेले आचार्यमारी सगताले अनुग्रह अम्मा गुण घेता मीका स्टार्ट करता। आजी दिल्लेना टॉपिक जरासंध 17 टाइम्स रिपीटेड म्हणून सांगितले टॉपिक आजी सांगू होता तवळी आरंभिक ಕಂಸಾಲೆ ವದ್ ಜಲ್ಲ ಪರಾಂತೆ ಆರಂಭಿನಂತ ಇದು ಮಾಡರಿ ಮಗದ ರಾಜ್ಯಂ ಹಂಗಿನೆ ಎಗು ರಾಯು ಬರಿಚುಗನ ತಗೆ ನಾಮತ जरासंध जरासंधन भांगल्याक दोघ जण धुव सिल्यो ते धुवान नाम तर अस्तियन प्राप्ती सांगून सांगे नाव ते राणी मारांक वारडी केलेले कंसांत कंसाल बायलं तशील ते दोघी जण ये जरासंध आले मगदा रय्याले मगदा राजा आसिले रय्याले धुवत त्यो तशी कंसाक कृष्णान मारलो कृष्णान मारण्यांच्यानी ಈ विधवजनी म्हळ्यार विडोस जमच्यानी तांकां संकटान जाने तवळी तांणी तांगेर बाप्पा आली वत्तायत हे बायलांक मागीर हे तीन कूट घडटा जिवितांत म्हळ्यार बाल्यम सांगल्यार सनप्रायरी बाप्पाल खाल तांणी रबुका मागीर यव्वनन जाल्या कडेक प्राय जाल्या कडेक तांणी बामणाल केळील रबुका मागीर वर्ष जावन जायना पडे वार्धक्य येना पडे बामूण कळीन जाले जाल्यार तांणी व्हडलो पूत जाल्यार ते पुताल संरक्षणेचेर जिवीत जावंका नाजाल्यार बाप्पा आली घेवची आनीक तांकां रबुका म्हणून सांगताय शिरके तशी जावन आसले म्हळ्यार ही दोगी जाण कंसाल पायलो विधवा जमचानीक बाप्पा आली गेनी जरासंध आली गेनी संगीने कृष्णान अंगेल बामूण मारले तागेल पेरील कांय कुट्टना स्वभाव अंगेल बामणा मारलो सगमून तांणी परादी सांगिली ते आयकुच्यानीक ताका भयंकर संकटन जालें जरासंधाक भयंकर संकटन जालें थोडी संगीने तुम्ही वेश्मी जावंका नाका आनी ताका जावंका जाल्यार प्रतिविधी करीन अशी म्हणून सांगिनीक ताका तबळीची ताणें विचारची गेले युद्ध कोरका आनीक मधुरा सगळ्यांची तांकां सिलाळां सगळं दिवशी मारका
ಕೃಷ್ಣಾದಿಂಶಿಮಾರ್ಕ ಬಲರಾಮಾದಿಂಶಿಮಾರ್ಕ ಮದ್ರಾವಾಸಿಗಳು ತಂಗೆಲ್ ಬಂಧುക്കൾ सगळ्यांगे दिमशीमार्का मनसीने ताण तवळीची तीर्मानचिकेने तशी जाण तो युद्धाक बाहेर सरतत जरासंध तवळी ते संगनाकडे रामायणांतू एक कथ आस म्हळ्यार शूर्पणखा अशीची वतत रन्नांतू राम सीता लक्ष्मण सगळे जाण सुचवलेली संगती वचनापडे जाती म्हळ्यार रामादिकूचानी तिका भयंकर ताल्पर्य दिसने ते रामाक वार्डी कोरका अशी म्हळेने म्हळ्यार तुतलें सौंदर्य हें सगळं आसता दिगून ताका वार्डी कोरका म्हणून दिसताने तवळी रामाली वचून सांगिने म्हाका अशी ताल्पर्य आसा सगळं सांगूच्या रामान सांगिने हांव वार्डी केलो तो ऑलरेडी तेंदुकून म्हाका कांय करूं जमना तूं लक्ष्मण आली वच म्हणून सांगिने तशी लक्ष्मण आली गेली लक्ष्मणाने सांगिने तेंकाय नडोन जमना अशें म्हणून सांगिने ती तिका कोप येयलो कोप येवच्यानी शूर्पणखानी तिगेने सीताक उपद्रवीची करूंक भायर सरली ते भायर सरच्यानी ते दिकूच्यानीक लक्ष्मणान इतिगेने म्हळ्यार तिगेने नांक ಚೆತ್ತಿಗೊಂಪ ಹೊರಗನೆ ಚೆಂಪ ಹೊರಗಂಜಂಚಾನಿಕ ತಿಕ್ಕ ತವಳಿ रगत सगळ्यांनी तवळी विषमंजने रोवण कंसाली गेली नाही रावणाली गेली रावणाली वचून सांगीन अशी अमके म्हणटा म्हाका मागीर कुट्ट्यांक कांयना म्हाका अशी तांणी हें केलें ना सगळें हें केलें म्हणून सांगच्यानीक रावणान सांगिने तूं मातशें जावंक नाका थंगा चांग एक बायल आसा तुका पट्टी जमची चांग सौंदर्य आसा तवळी राम आनी लक्ष्मणाक हें केल्लें जाल्यार तुका चांग बायल मेळटली म्हणून सांगिने तवळी रावण मागिल्लो सगळं वायट स्वभाव सगळं हाता आशिल्लो आडूत तुकी जाण राजकुमारियांक सगळं हाणू थंग रब्बेल तागेले कोठाराक सगळें इतली जाण तवळी तशी जमच्यानीक तो येयलो रावण सीतेक वचाक जावन थंग येयलो हें जमच्यानीक लक्ष्मणाक एक चित्तळ अशी धामचे वेळेर सीतेक जान दिसतानी ते तवळी ते चित्तळाक आमकां अशें म्हणून सांगूच्यानीक रामान सांगिने ते म्हाका 2 दिवंक म्हाका हेच्या इश्टान जेन्ना म्हणून सांगच्यानी राम ताच्या मगल्यान गेल्लो ते खेळून 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 अशी वच्चे वेळेर लक्ष्मणाक थंगा राबोवन तो गेल्लो श्रीराम सांगिने तुमकांय वच्चानी सीते संरक्षित करूंका म्हणून तवळी सीतेन सांगिने रामाने शब्द इतने आयकूं येता तेंदुकून तूं वचून जोई अशें म्हणून सांगिने तवळी ते नाका हांव तशी रामाक कांय संभवीत जमना कांय भिवंका नाका हांव वचना अशें म्हणून सांगिने तवळी तिका कोप येयलो म्हळ्यार तिगे बामूण मेल्ले जाल्यार रामाय तीन संभवीत जायना जाल्यार तिका लक्ष्मण जाता तवळी ते नातीन तूं वचूंका म्हणून सांगिने तवळी लक्ष्मणाक सानू नवे सीते पशी सानू जमच्यानीक सांगिने आयकून ती रबूक वाटना जाली तशी जावन लक्ष्मण रेगा म्हणून बोरो घरचे कोण हाजेर तांच्यान म्हणून सांगून लक्ष्मण वतत हे रामा सोदून तशी इथे बसून म्हळ्यार ते सीते पशी सान रामा पशी सान दिगून सीते पशी सान दिगून ते सांगिने आयकूंक जाने लक्ष्मणान तशी ताजी हें जालें तवळी तशीच मंडोदरी रावणाली बायल मंडोदरी हे बामणाल स्वभाव सगळं दिकून भयंकर विषमंत तशी जमच्यानीक तिनं सांगिने अशी सगळं कोरूपणा तुम्ही सीते सगळं ओन पळतान दिवंका राम म्हणिल्लो देवा समान देवत तेंदुकून ताल्या वचून सीते बोन दिवन तूं मापन कुकास म्हणजे ते एडवायस दिने म्हळ्यार ती पतिव्रत जान आशिल्ली एक बायल ती सगळं एडवायस दिन रावण कांय आयकुना तशी ते कांय आयकिल्लें ना त्या एडवायसीनी कांय आयकिल्लें ना तशी जमच्यानीक तें जावन अशी युद्धा रांबूक तीर्मानची केन्ने दोगूय जाण यांनी सांगून कांय जमच्यानी ताका भयंकर विषमन जालें जरासंधाक तवळी युद्ध करूं आरामिने तवळी ഒരുപാട് अस्थी घोडे मागीर तेर मागीर कालाळपडा म्हळ्यार भटन्मारी सगळं कूडी जावन मधुरा नगरम वळन जालें तांणी तशी मधुरा नगरांत सिलाळा सट्टान दिमशी मारूंक युद्ध करून जयचंच्याक जावन जरासंध येतलो हें जमच्यानीक चारी दिका वयल्यान सगळं हें केलें म्हळ्यार
जाता इथे म्हळ्यार आका जरासंदा चुट्टू आशिल्ल्या आळं सगळं इवल माइंडेड आसिनी आळं तसिनी तशी जायना पडे तांकां सगळं तसलो स्वभाव येतलो आमगे चुट्टूम कशी आळं म्हळ्यार तो स्वभाव आमकां येतलो तेन्ना कृष्णा कोण सांगताय आमी इस्कोणान सांगताय सत्संग जे आमकां म्हळ्यार सगळ्यांले गोळ एकच आसताने एकच चांग रिती आतां तशी जायना पडे ते सत्संग जावन देवाल कैद्याली आमी चांग रितीर वतनी तशीच हें सांगिल्लें म्हणटा सूर बिंचल्या आळांक जाल्यार तांकां तांगेन सांगत चांग म्हूण दिसताने एकेगेल्यांक ताण ताण करची चांग म्हणटा आश्रमाराक प्रत्येकीच कशी म्हळ्यार तांनी करचे सगळे शेरी बागसिल्याने करचे सगळं तेट्टत ती कुटुंब वेगळा सांगून दितनी तांनी केल्याने शेरी म्हणून सांगून बेसतनी तशी तशी आमच्या आनी ग कृष्णानी बलराम तवळी तांकां तांणी सैन्यम सगळं येवन अशी युद्ध करूंक श्रोमजांच्या आनीक इतली जाणां म्हळ्यार कृष्णानी बलरामांक मधुरा आशिल्ल्या तांगेले बंधुकळांक तांगेले गोपीकुमार गोपन्मार बंधुकळ फॅमिली मेंबर्स सगळ्यांक ऋषीची गोरका जाल्यार उत्तरवातम तांकां तांणी इतकें केलें म्हळ्यार अशी कृष्ण अशी आलोची करून रब्बीचे म्हळ्यार दोन्ही रथ उंचार सुगून खाल्ले आयले आकाशार सुगून खाल्ले आयले तातूंत हांकां जाल्यार आयदू सगळं कुठे आशिल्लें तवळी एक अण्णम बलरामांक दिल्लो कृष्णान आनी एक अण्णम कृष्णाने काडलो आयदू सगळें जावन आशिल्लें काडलें तशी जावन युद्ध करूंक वच्चे म्हळ्यार शंगू उदी करप शंगू उदी करूंक वच्चे आनीक ते शंगा शब्द आयकुचे आनीक तांकां आशिल्ल्या आळां सगळं भयंकर भय्य जालें म्हळ्यार हे भागा आशिल्ल्यानय जरासंध आले बागा आशिल्ल्या आळांक सगळं भयंकर भय्य जालें हाजे शब्द आयकुचे आनीकचे म्हळ्यार शंगू म्हळ्यार पॉझिटिव्ह एनर्जी हेंचे ते उदी केले तवळी नेगेटिव्ह एनर्जी वतली थांग सुगून म्हळ्यार तांकां तें आश्रम मारांक तें शेरी जमना आतां देवान नाम सगळं आयकुचे कडेन तांकां हेंच्याक पटी जमना तांकां तें ऐकिल्ले कडेन तांकां थांग सुगून धांव काम म्हूण दिसतालें म्हळ्यार तांकां तें पटी जमना तशी तवळी तशी आमच्या आनीक युद्ध करूंक अशें तीर्मानीन जालें तांणी तातूंत बाण सोडूं आरामिल्लो कृष्णान तवळी हांगा सुगून कृष्णाने बाण सोडूं आरामिना तशी जावन युद्ध चमकुचे म्हळ्यार हे मधुरा आशिल्ल्या आळां सगळं बायलो सगळं हांगा उंचार बाल्कनीर टॅरसार सगळं राबून सगळं चोयताय तांकां भंय जाता थोडे जाण सगळं तें देखून मोहाची पट जावन खाल्ला पडली थोडे जाण सगळं तेंची रबीनी ती कृष्णांक रश जावंका म्हूण सांगून प्रार्थना सगळं पळोवन तांकां रबीनी सगळें जावन युद्ध चमकून जावन जेंच्या आनीक सगळं एक ये गोडो अस्थी सगळं कुठे मोरून तांगे पडयाळीಗಳು सगळं मोरून थांग युद्ध कळाम पडलेंत तवळी जेंच्या आनीक बलरामाने सगळं गदा युद्धम सगळं कोरून रक्त नदी उळगी जमचे मट अशी सगळं सैन्य हें गेले तो हारवलो एक वेळा फर्स्ट टाइम अशी हारवलो तवळी ताका विषमन दिसतालें तवळी बलरामाने ती केलें म्हळ्यार ताका दोर मांदून जरासंधाक दोर मंदिता मंदुचे वेळेर कृष्णान सांगिने नाका तशी कोरका नाका तूं सोडी ताका अशें म्हणून सांगिने तवळी इतली म्हळ्यार कृष्णांक एक प्लॅन कृष्णान प्लॅन इतली म्हळ्यार कृष्ण इत्याक येयल्या हांगा इती करूं येयल्या नाल्यार कृष्णा धर्मू इतकी म्हळ्यार कृष्णान प्लॅन कृष्ण केन्नाय इतें करचे वेळार ते चिंतीचे कोण प्लॅन आमी कोरका जाल्यार तें चिंतीचे कोण आलोयचे कोण जातकीर ते एक्शनान धाडटलो तशी तर जावंका आमी सगळं तशी जावंका म्हळेन आमचो सुगून सिक्को सिनेगल आसन म्हळ्यार एक कैदी चिंतीचे केल्यार हें केल्यार आमगेले बंधुकळांक कोणाक बुद्धिमुट आसतले नाल्यार तांकां बाध जातले नाजाल्यार आमगेले फ्रेंड्सांक बाध जातले नाल्यार तशी आसताना म्हूण चिंतीचे कोण जावन ते एक्शनान कृष्ण वतलो कृष्ण आलोची केले हांव येयली त्याक तूं येयला म्हळ्यार परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे तवळी एक युग धर्मांतूय हांव अवतार घेता ते इतली बसून भक्तांक ऋषीचे गुरु जावन
दुर्जनम जानसिल्ले असुरान सगळं दिनशी मारूक जानत आम्ही तवळी आम्ही धुर्मुतो कोरका गेले तो ताक सोडू सांगतलो 13 ಅಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಾಳಿ ಸಗಜಾಂತ ಐಲೋಲು ಜರಾಸಂತು ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಕ ಸೊಳ್ಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ತಕ ಭಯങ്കര വിഷമം തന്നെ അവനിത് മോശം ചെല്ലോ തകേലാങ് സുഖം കശി വച്ചപ്പം സംഘിച്ച് തിരിച്ച് വച്ചോളെ തോ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ട ചെല്ലോ ബാക്കി സഗ്ഗ അസ്ഥി ഗോಡೆ സഗ്ഗ കുടെ തേരു സഗ്ഗಡೆ തകനെ നശിപ്പിച്ചു എങ്ങനെ त्यांच्यानिक अशी वागतात वच्चेवळेरी अशी फ्रेंड्स म्हळ्यारी राय्यमारी सगळं आशिल्ले कुटान तवळी त्यांनी सगळं सांगिने काय विषमी जावंक नाका ते सगळं आद्य नवे तांकां काय तू शक्तीनी काय ना तुका शक्ती आसा तू चांकोन युद्ध केनेंत आमकां नेक्स्ट टायम चांकोन हें करून तेंचुकून काय भीम का नाका आमकां हें करूं म्हणून सांगून जरासंधाक सगळं तवळ ताणा आदी विचारचें केन्ने आनीक रायाचे स्थान सगळं सोडून वनवासा वचून रब्बुका आनीक रान्ना वचून जिवीत जावन सगळं म्हणून ताणा आयची केनेंत तवळ्यांनी सगळं प्रोत्साहित केने तशी काय ना नेक्स्ट टायम आमकां हें करूं म्हणून तेंच्या आनीक कृष्णान सोडू सांगिने प्लॅन ती म्हळ्यार कृष्णा अशी भार भूमी भार उण कोरका म्हळें न्ही एक ये कृष्णा म्हणना असं तवळी उतलेन जाण पडा तवळी अशी सोन पेटे ताका पेटे जाल्यार तो दुशेरी आळान सगळं घेवन अशी येतलो न्हय तवळ एदे भार लेगेन भूमी भार लेगेन उण करूं सादी जतने म्हळेल बेगीत बलरामाली सांगिने ताका सोडी म्हूण तशी कोण 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 70 वळे युद्ध करूं येयलो 70 वळे येयलो न्हय 70 वळे हेच मट ಕೃಷ್ಣಾನೆ ಬಲರಾಮನೆ ತಗ ಹಾರ್ಬೋನು പെട്ടേലോ തവളി തക ഭയങ്കര സങ്കടം തന്നെ വിഷമം തന്നെ ആദ്യമേ തോ കൃഷ്ണാಂಕ ಬಲರಾಮಾಂಸಗ एमचानिक तांका निकृष्ट जीवी म्हूण भितर सांगिने पुरुषोत्तम धमन म्हूण सांगिने म्हळ्यार इति म्हळ्यार हे मनुष्य लोकांतू ഏറ്റവും താണജാനസില്ല ആളാत तुम्ही तुमचे लेगीत काय म्हाका युद्ध करूं जमना म्हळ्यार तुम्ही शेरी नाही तुम्ही तेंदुकून म्हाका युद्ध करूं जमना अशें म्हळ्यार ताणें आदीं सांगिल्लें इति म्हळ्यार तीन കൂട്ട കൈരിൻ താണ സംഗിനെ ഒന്ന് കംസാമർലോലോ തൂവക ഘാതകിത കൊലപാതകിത രണ്ട് തൂ നിപ്പൂൻ റബ്ബില്ല ആളുത മളെ മറഞ്ചാൻ റബ്ബില്ല ആളുത രണ്ട് മൂന്ന് तुवेक क्षत्रियन नाही अशी म्हणतं संगीने क्षत्रियन नाही ती म्हळ्यार नंदबाबान काणू വളർത്തി केलं दुगून तुवेक वैश्य मागिरी നേരത്തെ ವೃಂದಾವನಂತೂ ಮಧುರಾ ಸುಗುನ್ ವೃಂದಾವನಂತೂ ಏನು ಯಶೋದಾಲ್ ಪೂತು ಜಾನು ನಿಪ್ಪೂನು ನಂದಬಾಬಾಲ್ ಪೂತು ಜಾನು तू निपून रबिलत मागिरी कंसाक वरची केले तीन कुट काय दुगून तू शेरी नाही अशी म्हणून तो दिले म्हाका युद्ध करूं जमना अशी सगळं म्हणून आद्यम सांगेन तशी ताका मोशें जावन दिसना तें युद्ध करचें आका कृष्ण आलेगी नी बलराम आलेगी जानु अशी सांगता म्हळ्यार शरिके कृष्ण म्हळ्यार कोण की ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम कृष्णोदय सगळं करता हे क्रिएटर कृष्णोत ते संरक्षित करता कृष्णोत डिस्ट्रॉय करता कृष्णोत सगळं कृष्ण आलीच कशी म्हळ्यार तशी चमकतानी सगळे तवळी ಕೃಷ್ಣಾನಿಕ ಬಲರಾಮಾಂಕ ಮಧುರಾಸಿಲಾಳ ಸಗ संरक्षित कोरका दिल्या उत्तरवाता सुद्धा ही युद्धाक सगळं गेन्नेनी तशीच आम्ही केदराय हांव गेले काही पल्या तरेतील सिने विषमस्थिती नाल्या विषम जावन सिने सिच्युएशन सगळं जिवितांत सगळं येवप असं नाही तर ते जिवितांत सगळं येयलें जाल्यार आमी ती कोरका कृष्णानिक गुरुक आमी अभयम प्राप्त जावंका तवळ तशी जायना पडे आमकां ताका एक सोल्युशन दवरूंक जाय न्हू सादी जतने केदराय चयल्यारी थोडे जाण सगळं आमकां पल्या उत्तरान सगळं सांगतनी तवळी आमकां तें विषम जातने तवळी आमी विचारची कोरका इतली म्हळ्यार तांकां कसंकी विषम आसा तांगे दुख आमकां कळना न्हय तशी जायना पडे तांणी तें वर्त कोरून सांगिने तांकां माप दिवंक देवा आमी कृष्णाली प्रार्थना
आनीक तेंका इरिंजान काणतिने हें कोरका इस्कोणान आशिल्ले डिवोटीस आहा तेन्ना प्रत्येकम ते श्रद्धेचे कोरका जाल्यार कैरींत इस्कोणा आशिल्ले इति पसून म्हळ्यार इस्कोणा आशिल्ले तशी करताय म्हणा पडत तांकां बागशिल्या मनान जाताने अशी चांग कैरिंजांत आमकां इस्कोणाचे हर जावंका अशी म्हळ्याने एक हे येताने तशी तेंच्या साधारण मद्रासग गेल्यारी तांकां आशिल्ले हांगासर कृष्णाक चांग कोन ग्लोरिफाय करतनी ते जरासंधान ताका नरिश्ट जीवी सगळं सांगून तातिकोंत उलयल्लो तवळी थिंगसर हे फूल सगळं घालतनी कृष्णा मुखार डान्स करतनी डान्स कृष्णान कीर्तन म्हणटनी चांग घोड घोड वर्तमान उलयतनी कृष्णा लेगी तशें सगळं साधारण हें करून म्हळ्यार थंग जरासंधाक तेंकाय हें जायना न्हय तवळी तो तांकरी दिनाय कशी हें कोरका कृष्णाक तातिकोन तागे मन हें कोरया अशें म्हण ताका कळना न्हय कृष्ण इति म्हळ्यार कृष्णाक कोणाला आविशना ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചു गेल्यार सगळं खूप सादी जाताने जाल्यार तें तांकां कळना जावन तसं मागीर आमी ഒരിക്കലും कृष्णा आनी बलरामाक अंडर एस्टिमेट करूपणा तशीच गुरूक वैष्णवांक कोणाक अंडर एस्टिमेट करूक पाना गेलेंत इति म्हळ्यार ते तांगेले सहायू नाल्यार कारुण्यम मर्सी नथिंग आमकां कसं आमच्या तांकां आयना इतेंच विचारची गेलें जाल्यार ते आळाक वेगळाक कोणाक ऋषीची करूं जमना तशीच कृष्णान एका आळाक ऋषीची कोरका म्हणून विचारची गेल्यार वेगळ्या आळाक ताका 300 मारूंक पेटी जमना तशीच कृष्णान कैरी तशी वच्चे वेळेर हे सुखदेव गोस्वामी सांगता हे कसली एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां येयली जाल्यार आमी कृष्णाक ग्लोरिफाय करूंक केन्नाय श्रद्धेची कोरका कृष्णा ग्लोरिफाय करूंक आमकां मेळचे चान्स कांय हें करूपणा अशें म्हूण तो सांगता तेंच्या आमच्यानीक मागीर रामायणांतू अशी सांगताय सीतेक अशी वन सोडूक वाल्मिकी आश्रमांत वन सोडूक लक्ष्मण आली तर सांगता ते लक्ष्मण सान दिगून ताका आयकून तीन वाटना राम वळलो न्हय तवळी सांगीन आयकूका जेन्ना सीता परिशुद्धी कोरका अग्निशुद्धी कोरका म्हूण सांगून पेटयता लक्ष्मण सांगता वन सोडका वाल्मिकी आश्रमांत अशें म्हूण सांगता तें भयंकर पेनफूल जावन आशिल्लें कैरींत लक्ष्मणाक अशी इति बसून तशी कोरका सग म्हणून हें केन्नें म्हळ्यार भाव न्हय तवळी अन्नान सांगीन आयकूंक जाल्यार हें सुद्दां तवळी आमी केन्नाय आमगेले गुरू कृष्ण वैष्णवर नाल्यार आमगेले उंचाय आशिल्ले तांकां सगळं आमी सरेंडर जावंका मागीर तांणी सांगीन आयकूंक आमी एदिर्तोन कांय सांगूपणा इतें मातशें मेळना जाल्यार आमकां तें सॉल्व करूं अशें कृष्णा लेगी नाजाल्यार गुरू लेगी सांगून गेल्यार आमकां ताजें सोल्युशन मेळटलें अशें म्हणटा सांगताय तशी जावन आसचे वेळार ये युद्ध एके वेळा जाल्ल्या कडेन ह्यो ಒಟ್ಟಿಗೆ जावन तशी वचून दुशेरी सैन्यांक सगळं घेवन येतलो तेरू अस्थी घोडो सगळं अशी वचून 17 प्राവശ്യം 17 टायम्स म्हळ्यार 70 वळय अशीच हे जेन्ना तवळी शरिकी सांगत जाल्यार तेंच्या हे युद्ध सगळं जावन तेंच्यांनी कृष्णाक हें सगळं म्हणलें धन सगळं म्हणलें तें सगळें इति कोरका म्हळें कृष्णान इति गेलें म्हळ्यार तें सगळं तांकां हाडूं मदऱ्या हाडूं तांकां सगळ्यांक उग्रसेनान आशिल्लें ताका दिलें राय तांकां दिलें मागीर बागशिल्यां सगळं तें दिलें कृष्णान स्वंतन जावन कांय दवरना ते टायमार कंसू कितें करतालो कंसू सगळे ताका जावंका सगळे मेग्गेंत म्हूण सगळें अशी कुटी करून दवरतलो अभिषेकांचे लव करना अभिषेकाचे लव करना म्हळ्यार कोणा दिमना अशें म्हळ्यार अर्थात सांगिल्लें
तशी करतलो सर आमी तशी करूं पाळना म्हळ्यार एक उदाहरणांत दाखोवन दिता कृष्ण आमकां दाखोवन दिता म्हळ्यार आमकां सिंधन जावो हितेन जावो ते आमगेल्या आवश्यकान जावन बाकील्याक आवश्यकारांक दिमका कृष्णा बोधा इस्कोणांत दिमका सर म्हूण हें करचें बगयत हें सांगून दिल्या तवळी यो एक येता म्हण हारून जाल्या कडेक हाका मनान जायना जरासंधा मनान जायना इती पासून अशी हारमोन जाल्यार दुशेरी हांव युद्धा येता म्हळ्यार तागेले अहंकार तो ताका अहंकार येयले कडेक इती जाता आमगेली बुद्धी सगळं नशीन जातली अहंकार येयले कडेक आमगेली बुद्धी नशीन जायना पडे तवळी मूर्गजान आशिल्लो तो मूर्गजान असो दिगून ताका तें फुलिशनेस कांय ताका मनान जायना आमी ती करता म्हळ्यार चिंतीच गेल्यार मात्र मनान जाता न्ही केन्ना आमी एक कायरी करूं गेले कडेक ते एक वेळे चिंतीची कोरता आमी तें केल्यार कशी सगळं एफेक्ट जाता न्ही नाल्यार आमगेल्या घरकारांक कशी एफेक्ट जाता न्ही फ्रेंड्सांक कशी एफेक्ट जाता न्ही गुरू प्लीज जातलो हें केल्यार नाल्यार कृष्णाक संतोष दिसतलो आमी कोरता इतकी कृष्णाक इतकी संतोष आसा तें कायरी आमी करूच्यो आमकां तें केलें जाल्यार वयरकिल्लो आमकां दोश येना म्हळ्यार आमकां तसो करून मनाक करया आनी तसो करून एक सिक्वसीन एक पाडंत हें म्हळ्यार आमी कसलेंय कायरी करूं एक 2 वेळा पूण एक चिंतीची कोरता तें केल्यार आशिल्लें ताजे कॉन्सिक्वन्सीस इतकी जाता अशें म्हळ्यार आमी चिंतीची कोरता तवळी तशी जावन मागीर आशिल्लें हें म्हळ्यार हें कृष्ण हें सुग्रीवनीक बाली जावन आशिल्लें युद्ध आशिल्लें तांतूयशीची हे आमकां सगळं चिंतीची करूना तांणी तवळी बाली बायल तारा संगीन तीन संगीने युद्धावळदुचानिक सुग्रीवान संगीने तक्क तुचनेची धैर्य हें कांय ना तुमी वच्चा पाणा इतू म्हळ्यार कोणकी ताजे मागल्यान आसत तें दुगून तो सांगता तें दुगून वच्चा पाणा युद्ध करूं म्हूण सांगिने तवळी तेंकांय आयकून तिणें यो बाली എടുത്തുചാടി म्हळ्यार अशी पटन कांय आलोचिकोन तिणें युद्धाक वतत तशी जावन तो बालीक सुग्रीव बाली युद्धांत मोरून वता तेन्ना तागे बायल सुग्रीवाले हांगा रब्बता तशी हें करता तशी जावन आसलें एक दिसा एक दिसा एक नारदान एक कालयवनान म्हणून सांगिल्लें एक असुरा देखील थोडी ताका कशी युद्ध करूं जान अशी बमतत तो ताका अशी युद्ध कोरता तशी हें कोरता सगळं म्हणून तो बमतत तशी बमचे वेळेरी नारदा आली निंगीन ताणें कोण की म्हाका युद्ध करूंक पट्टीचे निनाळंक आसई शक्तिमान जान असेल कोण की असई म्हणून निंगिने कालयवनान निंगुचानिक संगीने अशी यदुवंशांतू असिने आळ कृष्ण बलराम मागीर सांगासिने आळ सगळं तांचेले युद्ध करून तुका जय जमच्या बुद्धी मुठत अशी म्हणून नारदान संगीने थोडी ताका दिसताने जाल्यार एक तांचे ओंकाम अशी म्हणून आठवून ते कालयवनान सांगिल्लो एक यो युद्धाक भायर सरतत तो अशी मधुरांतू मधुरा येवन युद्ध कोरका अशें म्हळें चिंदेरी येतत तवळी शरिके सांगत जाल्यार यो जरासंधूय अशीच युद्ध कोरपा 16 वेळा गे युद्ध कोरून न्हय 70 वेळा युद्ध कोरून हारवून रबिल्त ते वेळेत यो वय अशीच युद्ध करूं जान येता तवळी युद्ध करूं येयले कडेक शरिके सांगत जाल्यार मधुरा आशिल्लें सगळं आमी सगळं जाल्यार कृष्णा लेगी एक कुठं कायरी मागून घेतनी कृष्णा म्हाका तें जावंका म्हाका हें जावंका नाल्यार मागीर कायरीन तें साद जावंका अशें सगळं म्हणून कृष्णा पटी आमी अदी चिंतीची करप ना म्हळ्यार मधुरा आशिल्लें सगळं गोपी कुमारी नाल्यार गोपकुमारी ती सगळं कशी म्हळ्यार तांकां कृष्णांक कांय जमच्या पडा कांय पगडमच्या पडा कृष्ण सेफ वे अशी म्हळ्यार चिंतता तांकां अदीक हें जाता तांगेन कायरी नाही स्वंत ज्ञान कायरी नाही तीं चोयताय तीं कृष्णान कायरी बलरामान कायरी तांकां कांय अपगडांच्या पडा म्हण तांगेलें स्नेह सगळं म्हळ्यार अनकंडिशनल
म्हळ्यार कसं ती प्रतिश्ठी करनाय आमकां सगळं म्हळ्यार आमी तेंकां हिरींग केलें जाल्यार आं कृष्णा म्हाका तें दी हांव हें करता तुका माळा घालून घालता तुका नाल्यार तुका भोग भरता म्हाका तें कोण दी मागीर जिवी जावं तूं अशी कोण दिवपा अशी सगळं म्हणून आमी सांगता तशी कांय सांगूपणा तें कांय करूपणा अशें म्हणून तो सांगता तशीच कृष्णाचेर कसलो आरोप येयलो हें समंतगमणी कृष्णान फारली म्हणून सांगून कृष्णा आरोप येयलो जाल्यार कृष्णान कितें केलें तें दिकून दवरून तें दिकून दवरून तेंच्यांनी कृष्णा तें अविश्वनाथीन ताका दिलें तवळी तें मागीर द्वारका हाडून थांग दवरता कृष्णान कांय काडलें ना कृष्णान काडना तवळी तशी जावन आसचे वळेरी आमी तशीच कृष्णान तें हें चोवन तें सिक्कुका म्हळ्यार इतली म्हणलें जाल्यार आमगेर नातीन साधन आसा जाल्यार तें गळाळांत म्हूण आसा जाल्यार ते गळाळाक आमी दिवंक म्हणून तो सांगता ताजे ऑपोजीट कंसांनी सगळं जावन आशिल्लो तें देखून तो कंसा सगळं घेना तें देखून आमी केन्नाय कृष्णाले सर्विसान तूं एनगेज्ड जावन रबूका तशीच व्हडल्या सांगिल्लें सगळं हें कोरका व्हडलांक आमी तें दिवंक साधन सगळं तशी सांगताय तवळी यो 17 वेळे युद्ध कोण जावन तिने मागीर 18 वेळे युद्ध करूंक जावन तीर्मानचे गेले कोण जरासंधान तशी तीर्मानचे कोण जमच्यांनी ते वेळेत ह्यो काल यवनान म्हणून सांगिल्लो ह्यो युद्ध करूंक जावन हांगा येता तवळी हेंच्या वचे वळेरी कृष्णांक तवळी मनान हें दोग जाण जावन हें जालें जाल्यार हांगा युद्ध चमकील कडेक इतलें जाता म्हळ्यार आमकां आलोचना करून रबूक वेळ ना म्हळ्यार दोन जरासंध येता काल यवनान म्हणून सांगिल्लो येता मधुरा आक्रमीत करूंक तवळी ती कोरता म्हळ्यार आमगेले ड्युटी इता म्हळ्यार बलरामाली सांगिलें आमकां रेशीची कोरता मधुरावासीകൾ सगळे रेशीची कोरता तवळी इतली करतलो म्हणून तांणी दोगांनी कोण आलोचना करून प्लॅन तयार केलें कृष्णा आनी बलरामानी कोण प्लॅन तयार केलें न्ही ती हें तांकां रेशीची करूंक जावन ह्यो विश्वकर्मा सांगून आशिल्लो शिल्पी आशिल्लो ताका उलदून मधुरा आक्रमीत करचें म्हणटा तांकां सेफ जावन आशिल्लें एक स्थळार रबूंक अशें म्हणून द्वारका मागीर समुद्रां भितर कोठार कोरका अशें म्हणून सांगिल्लें रक्तारती तवळी हें सांगिलें कृष्णान विचारचें केल्यार जावन तिनकां हिरींग ना तें सगळ्यांक कळटा मागीर तवळी हें हाका उलदून विश्वकर्मांक उलदून सांगिलें तशेंच आमच्यांनी 96 चदरश्र मैल हाजेरी ते प्रदेशाक सगळं एक हें केलें इतलें केलें मदील बांदून जावन तातूंत भितर भोवन राजवीधी मागीर कोट्टारम मागीर एडवाट हें सगळं असं मळब मुट्टी जेमचें मोठं आशिल्लें कोट्टारम सगळे वैर डायमंड तें सगळं कोरून सगळं हें केलें तें कोट्टारान सगळं कोणाक तातूंत भितर अविश्वनाथीन वच्चाक जावन मोठो सगळं सिनेच्या भंगीन सगळं केलें तें समुद्राचे मध्यन जावन हें केलें तें एक एकल्यांक एक हें आसा उग्रसेनाक प्रत्येक जावन सिनेच्या हांगा कोट्टारान केलें मागीर ब्राह्मणा रबूक जावन सिने वेगळें केलें मागीर क्षत्रिया रबूक वैश्या रबूक शूद्रा रबूक तांकां सगळं रबूचें मोठो सगळं चांग हें जावन हें केलें हांगा कोट्टारम सगळं हें केलें तांगे राजविधी सगळं हें केलें तवळी कृष्णोशी एक युद्ध जाल्ले कडेक मधुरा गेल्ले कडेक ती सगळं इतलें करता म्हळ्यार चाहां कोण वाट सगळं झाड घालतनी मागीर तोरणां सगळं दवरून हें घालतनी
आंब्यापालो तें सगळं दवरून वाटेर सगळं हें करतनी मागीर कुलताल्यम सगळं कुलतायल्यम म्हणून एक चांपर मोळांचे एक हें आसा तें सगळं वाटेर सगळं घालतनी वाटेर सगळं घाले कडेन कृष्णान सगळें तें चांपर मोळतनी मागीर ती गिंत म्हणटनी डान्स करतनी मागीर बायलो सगळं अशी फूल सगळं घालतून कृष्णाक माळ कोण सन्याचे धुवो सगळं अशी माळ सगळं कोण घालूक जाय न्हू हें करतनी थवळी कृष्णाक भयंकर संतोष जाता कृष्णाक कशी संतोशिपीची कोरयात अशें संसिद्धीर हरितोषणम म्हळ्यार कशी आमकां कृष्णाक संतोशिपीची करूं जाता न्ही अशी म्हणटा ती मधुरावासी थवळी तांकां आमी हें करूं पडना इतें तांकां संरक्षीत करचें उत्तरवार्ता हांव म्हणून बलरामा लेगीत सांगत होता आनी आतां तांणी न्ही जाल्यार आतां काल यवनांनीक जरासंध वयले जाल्यार इतें करतलो हांकां सगळं युद्धांत तोल्पीचे करून तांकां सगळं व्हरून तागेले राज्यांत तागेले गांवांत व्हरून बंदनस्त करून दवरतलो न्हय तेवळ तें कृष्णाक सही जमच्या जमना तेवळ कृष्णाक तें विशमन न्हय तें देखून आनी युद्ध करूं आनी दोगांनी कोण तीर्मानची केन्ना तशी कोण नेमच्यानी कृष्णान इती केलें म्हळ्यार ते रथारथी ते कोट्टारम ते द्वारका थंग ते समुद्रा भितरी कोण नेमच्यानीक ही मधुरांत सगळे निदेन पळयंत तवळी ह्यो काल यवनान अशी युद्ध करूं जावन येता नित्यन पळयल वळेरी हांकां सगळं रथारथी कृष्णान विचारचे केल्यार आमी तिन काही रिंगायना अद्भुतम दिसू काजलें ना वेचना तवळी रथारथी निदेन पळयल कडेन सुगून तांकां वनून ते कोट्टारांत वनून रब्बेन तवळ रबोवन नेमच्यानीक एक आमी एक घर आनी सगळं शिफ्ट करपा जाल्यार तुळकी बुद्धिमुट्ट नवे एक एक साधन सगळं काडून पॅक करका तें थांगा व्हरका हांगा व्हरका थांगा व्हरून तोरणां करका दवरका हें सगळं च्या बुद्धिमुट्ट काही घर शिफ्ट करता म्हळ्यार हें कांय कोण तिने राती निद्देन पळयलें हें मधुरा ವಾಸಿಗಳು ಮದ್ರಾಸಿನಾಳು ದಿವಸ हरदू सकाळी फाल्यां चोयल्यारी ती खंय असई ती द्वारका हांगा दोळ तोरण कुंचोयना फुडें कसन एक बुद्धिमुट्टना तेणे सेफ जावन ती द्वारका ते मुट्टारांत तवळी इतकेन म्हळ्यार हे कालयवना तेंजावन कालयवनाक युद्ध करूं जावन तांकां सेफ केले कृष्णान आनीक ताजे लेगी एक मोठी जनता वता तवळी कृष्ण हांचे लेगी सगळं मधुरावासी सगळं च्या स्नेहान हें सगळं पेरमार जातलो सट्टा लेगी एक म्हणटा कृष्णा पाश्य भेदू कांय ना म्हळ्यार कृष्णा लेगी कशी म्हळ्यार हे यदा मां प्रपद्यन्ते म्हळ्यार म्हणटा म्हजी लेगी कशी तेच म्हणटा कृष्ण कशी प्रोकेट करतलो तांचे लेगी तेंता मधुरावासी आतां केल्लें तें एक उदाहरण सांगू कोटा कट्टी करून तांकां सेफ जावन तांकां म्हळ्यार ती तशीच कृष्णान काही न्ही चड हें श्रद्धेची करता न्ही सगळें सांग तशी कालयवनांक हें करूं जावन कृष्ण इती करता म्हळ्यार तवळी कालयवनान कृष्णांक दिखलो ना नारदान सांगिन विवरण मात्र ताका कळटा तवळी ताणें ती केलें म्हळ्यार अशी सगळं आळा सगळं घेवन युद्ध करूं जावन चारी भागाच्यान वळान जमच्यानीक कृष्णान सबाव एक पद्माशा फूल तामरा सांगिने लोटस फ्लवर काणू हातांक काणू अशी ताजे मुखावयल्यान अशी वतात तवळी ह्यो चोयलो कालयवनान चमच्यानीक ताका कोण म्हूण मनान गेल्लें ना म्हळ्यार मोरापाक पितांबरा वस्त्र धरलें मागीर कस्तुभमणी हें सगळं तवळी हातांत पद्माक्षा फूल तवळी नारदान सांगिन दोगोन चोयता जाल्यार तवळी येवची जाव्यात कृष्ण हांव कृष्णा मारूक जाय न्हय तांगेले हांकां मारूक जाय न्हयला अशी म्हणून आलोयची करून अशी कृष्ण अशी कांय कोण तिने हाजे मुखावयल्यान अशी चमकून वतात अशी चमकून वचानीक ताणें तिगेन म्हळ्यार तो ताजे मगल्यान गेल्लो कालयवन कृष्णा मगल्यान वतात वचून जावन ಸ್ವಲ್ಪ लग्गी पावलो म्हळ्यार आपणू पट्टी जेमचे म्हणटा पावलो अशें म्हूण सांगना फुडें कृष्ण ಸ್ವಲ್ಪ लेगीन
मुखार ಸ್ವಲ್ಪ धाविल्ल्या म्हणटा करतलो तवळी यो सांगता तूं धावन वता इत्याक म्हाका भैया न्हय तूं अशी धावन वता अशी म्हणून निंगयता तवळी कृष्ण काय उलो तेणे लागीं पावलो म्हणकडे दुशेरी अशी वतलो तशी वचून जा न्हू एक व्हडलो गुहे आशिल्लो ते गुहे भितरी कृष्ण चडो एक मोल्या मनशाले वचून जावन एक गुहे भितर चडो गुहे भितर चोवन जमच्यानीक यो पळय चडो काले विनय चडो तांचे भितर तवळी काले विनय चोवन जमच्यानीक जान्ने ती म्हळ्यार थंग ಭಯಂಕರ ಕಳುಕು ಕಾಯ್ದಿ ಕುವೇನ ಗೂಹೆನಮೆ ತಂತು ಬಿತ್ತರ್ ದೀವೋತ ಏನ್ ಕಾಯಸು ನಾ ಕಳುಕ್ಕು ಜಾನಸ ತೋಳಿ ತಂತು ಬಿತ್ತರ್ ಗೆಲ್ಲೋಲು ಕೃಷ್ಣ ತಂತು ಬಿತ್ತರ್ ಗೆಲ್ಲೋಲು ಕಾಲೇವನ ಅಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ते शिव चुन्नम चानिक ತಂತು ಬಿತ್ತರಿ ಗೆಲ್ಲೋ तोळी थंग एक मुल्या जानु एक लाळू निद्देन पळोलो आशिल्लो तोळी ते निद्देन पळोलो दिकूच्यानीक ताणे इतगेन म्हळ्यार तूं कृष्ण तूं हांगा येवन म्हाका निप्पून हांगा पडलात म्हाका भिवन अशी म्हणून सांगिन एक पय्यान एक अप्रामस्तीलो थंगा पडलेलो तवळी तो पडलेलो आळू कृष्णನೇ आशिल्लो तवळी तो पडलेलो आळान उट्टान दोळो तोर्नकोन चमच्यानीक यो ಕಾಲಯವನ ಭಸ್ಮ ಜಲ್ಲು ഉച്ചിമളെ തീവകൾക്ക് മുചുകുന്ദന്ത മങ്ങില്ല ആളുത്ത പൊള്ളോലോ ഒരുപാട് യുദ്ധസക കോർന്നു ദേവമാരാസക ಏನ್ ಕೊಂಜಾಂಚಾನಿಗ ತುಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಮ್ ಕಾಮಂಚಾನಿಗ ಉತಲೆ ವರ್ಷಾಂಸಗ ಯುದ್ಧ ಕೋರ್ಮಕ ಈಗ ನಿದ್ದೆಲೆ ಪುರೋ ಮಕ ನಿದ್ದೆಗ ಕಸನ್ ಕೋಣ ಬಾತ ದಿನ ಚಾಪಾಣ ಮಳಲ್ ಬೋರು ಪುರೋ ಮುಸಂತ ಶಿಯೇನು ಏನು ಪೊಳ್ಳ ನಿದ್ದೆ ಪೊಳ್ಳಲ್ತ ತುಳಿ ತಕ್ಕ ಕೋಣ ಜಗ್ಗೆ ತಮಳರಿ ತಕ್ಕ ಜಗ್ಗೆಲೆ ನೀದ ಜಾವನೆ ತಿನ್ನ ತಕ್ಕ ಜಗ್ಗೆ ಇಲ್ದಲರಿ ತಾಣ ಉಟ್ಟಾನ ಆದ್ಯಂ ಚಮಚಾಳಾಗ तो तागेले दोळ्यां सुगून आपणी सगळी येवन हे भस्म जातलो अशें म्हळ्यार बोरू ताका आशिल्लो तशी जावन तो कालयवनाक हें केलो तशी जावन मागीर कृष्ण येता थांग सुगून येता मागीर मागीर दुसरे युद्धाक यो जरासंध इल्लोलो आसा तशेंचानीक जरासंध आयले गेनी युद्ध करता न्हय म्हूण आठोवन दुसरी कृष्ण अशी चिंतेची करतात कशी आक हें कोरयात अशें म्हळ्यार चिंतेची करतात तवळी ശരിക്ക് സംഘത്തിലായി കൃഷ്ണ ಏನ್ ಕೋರ್ಚ ಮುರ್ತಮ ಡಿಸಿಷನ್ നേരത്തെ സംഗിന്ന ഡിസിഷൻ काडचे मुर्तम दुसरी ऍक्शन काडचे मुर्तम अशी चिंतेची करतलो तशी आसले एक उदाहरण जाय जाल्यार म्हाका तो उडगास येता म्हळ्यार हे रूप गोस्वामीनिग सनातन गोस्वामी अशी आद्यम नवाब हुसैन शाह सांगिल्ले आळालंगा तो मुस्लिम जावन आशिल्ले तागेले हांगा मंत्री मार जावन जोली करताले मंत्री मारत आशिल्ले हे रूप गोस्वामीनिग सनातन गोस्वामी तशेंच वेळेरी चैतन्य महाप्रभु दिक्कुंजमचानिक रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु वचुगा म्हूण सांगून थंग सुगून रिसायन सगळं केन्ना जाल्यार ताणें दवरून ते नवाब हुसैन शान म्हळ्यान जैलांक गेले तवळी रूप गोस्वामी म्हणलेले ते सगळं गोल्ड कॉइन सगळं दिवन रक्षपट्ट जाल्ल्यानीक उणे कॉइन्स भंगरा कॉइन्स थंग इशांत म्हूण सांगिल्ल्या आळालेगी दीन सोळ्या म्हळ्यार सनातन गोस्वामी जैलांगान हाडचो केलो तवळी ताका बचाव वाडना तवळी रूप गोस्वामी गेल्लो आदीम गेल्लो रूप गोस्वामी गेल्लो हांगा चैतन्य महाप्रभु दिक्कुजान गेल्लो तवळी अकायमचे बेगीन जावन आशिल्लें अरेंजमेंट केन्ने तशी जावन आसचे वेळेर ताका सोणाय जैलान सुगून सोणाय तवळी सोण तेंच्यानीक ताणें ते सेक्युरिटी थंग आशिल्ले गार्ड सांगिन हांव अशी म्हाका अशी वचूं तुका हांव उणेंची हें दिन सगळें सांगून उणेंची गोल्ड कॉइन सगळं दिन जांच्यानी तांकां सोडलो तशी जावन सनातन गोस्वामी वता तशी वचून तवळी तो इशांत म्हूण सांगिल्लो आळू अजिले गेस तशी वचून जावन येदे वचून जमच्यानी रानांतल्यान सगळी अशी कष्टपट्ट जावन अशी वता येता पंडे कालान आतां म्हणटन भांडी तें हें कांय ना तशी वचून जमच्यानीक एकड पंचांनी तांणी सांगी विजाची गेने आज राती हांगा पोवया थंयच्यान पोवन जातरी आमकां मागीर सकाळीं उठान वचूं म्हणून थंग वचून जमच्यानीक ते
ते stayyaचे ते लॉड्ज ಐತಿ सत्र ಐತೆ जाल्यार ते stayya ಹಾಳು ಭಯಂಕರ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾನು ಉಲ್ಲೇತ ಅಂಚಿಲೆಗಿ स्नेहान उल्लेता एक कुठं काही नाही संगता एक पदयुनतीन एक स्नेहम त्यांचं सगळं जे आहे ना आपल्या प्रत्येकाची श्रद्धेची गोर कामळेल बघिता मी सांगता तवळी तवळी आका सनातन गोस्वामी मनांजने इथं म्हळ्यारी तवळीची इशान धाली निंगीने ये तुझ्या तांतू काही कोयन ते सगळं नाही आम्ही तिला 7 अण्णा तास म्हणून सांगेन 8 अण्णा तिला एकडनं उन्हा कोणता सांगेन 7 अण्णा म्हणून सांगेन तवळी सांगेन एका काही करीतो ते तवळीची ते आळा दी म्हणून सांगेन ते याचे ऑनरा ताका दी म्हणून सांगेन तवळी इतिपासून ते सनातन गोस्वामी सांगेन म्हळ्यारी सनातन गोस्वामी मनांजने हांच्या तांतू हे सगळं म्हणून ताका मनांजने तेंका आतां करचे बगी असेने येता ते दुगून तांकां राती नांदल्यार यो दिमशी मारतलो म्हळ्याने ते मनांजने तांगे ते मोग भावार सुगून ते ऍक्शनार सुगून सनातन गोस्वामीक ते मनांजने ते मनांजनच्यानीक ते कॉइन्स दिने तवळी ताण संगीने तुम्ही विचारची गेले शेरित राती तुमकां हें कोरका म्हळ्यार आग्रह म्हाका आशिल्लो दिमशी मार हांवें काडटा म्हळ्यार येदायल्यान तुमी ऑनेस्टली म्हाका दिल्लें नवे तेन्ना म्हाका हें आवेशना हांव कांय करना अशी म्हणून सांगीन तवळी सांगीन सनातन गोस्वामी सांगीन सारना हें तूं दोबोन सोडी हें आतां आमचिल्या दवन जाल्यार आतां तूं न्हय जाल्यार गोळाळ जाल्यार हे न्हू आमकां हें करतलो म्हूण ते आमचो सुगून आमकां एक लेसन शिकोवचें म्हळ्यार आमी कसलेंय कायरींग करचे म्हळ्यार एकोलो हाडू अदीक स्नेहान नाजाल्यार आमकां च्याची करचें तें हें म्हणा पडे आमकां तें मनान जाता न्ही आविस्नतेन अदीक स्नेह दाखयना पडे ताजे मगलांनी तें कायरी आसा म्हणून आमी एक चिंदीची गोरका तें चिंदीची गोरचे बगयता आमी सभाव सांगिल्ली तवळी तशी जावन ती सांग सुगून वतायत चैतन्य महाप्रभु दिक्कू जानु जगन्नाथ बरींतू वतत तशी तवळी हे आमी एक श्रद्धेची कोरका म्हळ्यार बगयता हें सांगिने मागीर ते नवाब हुसैन शाह म्हणिल्ला आळूत हे कलिकालांतू कलिकालांतू जरासंध जावन इल्लो म्हणून तो सांगताय म्हळ्यार नवाब हुसेन शाह ते जन्मांक तशी हें केलेलो हे कलिकालांतू जरासंध जावंत इल्लो म्हणून सांगताय चैतन्य लिहिल्यांतू सांगताय अशी हें जावंत तो इल्लो अशी म्हणून सांगताय तशी ಅದನ್ನೇ 70 ಒಳಗೆ ಏನ್ ಜಾನು ಯುದ್ಧ ಜಾನು ಮಗಿದ್ದು ಸೇರಿ ಯುದ್ಧಾಕ ಎತ್ತಲು तेवढेत तक मारू मारतलो त्याचे भूमी भारू सगळं कृष्णाने सगळं हे केन्ने भूमी भार सगळं उण केन्ने सगळं तांकां सगळं मद्रावासीಗಳಾಂಕ सगळं हें केन्ने तांकां सगळं पावंक काजल कಡೆ पावयने कोणाक कांय कसलो बुद्धिमुट जावन तिन्ने कृष्णान सगळं तांकां संरक्षिची गेन्ने म्हळ्यार कृष्णाचो धर्म येयली त्या की डिवोटीसांक ऋषीची कोरका आश्रमारांक हें कोरका एक्के वेळेर डिसिशन काडचे वेळेर केन्नाय कृष्ण अशी आलोची करतलो हांव इथे आयला नाल्यार मागीर धर्म तें हांव इथे कोरका जेणे अशी म्हळ्यार तें चिंतेची कोरका तशी तें आमी चिंतेची कोरका म्हळ्यार हेका लागसान आमकां आमचो सुगून मनाक करूंक येतालें सगळी सांगून हांव रंबयता हरे कृष्णा